मोगाच्यानो 2 तारखेर उत्तुंगराचे 3:30 वरार म्हजो शो आसा रॅटझिंगर हॉल वेर्ना दांडो वेर्ना पडटा फादर आग्नेल आश्रम हाचे वाटेक ते हायवेसून वयता आसतना वयर वाटेक हे हॉल पडटा. जायते जाण म्हाका विचारतात पास्कॉल तुजो शो आसा थंयसर आमकां तें लोकेशन हायना आनी तेंचें लोकेशन एक्चुली गुगलाचेर सेट जावंक ना अजून. सो जायते जाणांक त्रास जाता पूण एक्चुली पळोवंक गेल्यार सारकें इजी हें लोकेशन. सो म्हजो तियात्र खोबरो ऑक्टोबराचे 2 तारखेर 3:30 वाजता आसा ते रॅटझिंगर हॉलांत आनी तो दीस जावन आसा गांधी जयंती पब्लीक हॉलिडे. हांवें तुमकां लागून मुद्दम ते एरियेचो व्हिडिओ काडला आनी तुमकां इजी पडपाक हांवें तो ह्यो आमचो जेन्ना हांवें उलोवप काबार करतलो तुमकां तो व्हिडिओ पळोवंक मेळटलो. ते हॉल कितले तुमकां लागीं आसा पळय तें हें फकत तुमकां येवंक त्रास जायना जावचे. तशेंच तुमकां सांगता म्हजे तिकेटी हेच्यो हॉलान तिकेटी दवरलेले आसा तिचो सकयल कावंटर आसा. जेन्ना जशें आमचे बोर्ड मारले तियात्राचे थंयसर तो तिकेट कावंटर आसा आनी थंयसर विक्रेक आसा तिकेटी. सो आतां दाखयतलो तुमकां हॉलाचें लोकेशन आनी हांवें तो सगळो व्हिडिओ काडला हॉल कशें खंय पडटा पळय तें. आनी तुमी येयात आनी म्हजो तियात्र पळयात खोबरो. मोगाच्यानो ही जावन आसा वेर्ना मारगांव बायपास आनी तुमकां हो बोर्ड दिसता. ओके, एक रस्तो हायवे आदी मारगांव वयता आनी एक नुवें भितर वयता. ओके, नुवें भितर म्हणजे ती फादर आग्नेल आश्रमा कडेन वयता. ओके, सो ही पणजेसून जर येतले पण जाल्यार अशें डायरेक्शन आसा ओके, हो हायवे फुडें वयता. ओके, ते फुडें गेल्या उपरांत तुका हें जंक्शन मेळटा. हें जावन आसा जंक्शन. ओके, गाडयो सगळ्यो मारगांव वयतात आनी थोड्यो गाडयो लेफ्टान नुवें वयतात. हो रस्तो सारको हॉला कडेन पावता. रस्तो पळोवचो आनी बोर्ड आसा सायडीच्यान शेतां आनी मागीर पट्टो करून दाखयता. जावन आसा पणजे हायवे. सो ह्या वटेन फाटल्यान पळय जाल्यार हें पणजे वयता. ओके, ते पणजेच्यान कोण येता वो मडगांवच्यान कोण येता जाल्यार ह्या जंक्शना कडेन येवपाचो. हें वेर्ना जंक्शन आनी लेफ्ट घेवपाचें. ओके, तो लेफ्ट घेतल्या उपरांत तो बोर्ड दिसता आनी हे पळय हें दिसती पडटा तें हॉल रॅटझिंगर हॉल. ओके, हो रस्तो फुडें नुवें वयता आनी हें जावन आसा तें रॅटझिंगर हॉल. पळयता तुमी हें मेन जंक्शन वेर्ना जंक्शन. ओके, त्या उपरांत तुका तें सारकें हॉल हें तें रॅटझिंगर हॉल. ओके, तेचे ऑपोजीट एबे आसा ते JK टायल्स. ओके, लेफ्टाक JK टायल्स आहा आनी हो रस्तो फुडें नुवें फादर आग्नेल आश्रम वयता. सो जो कोण मडगांवच्यान आदलो रोड वता जाल्यार फुडें येवन लेफ्ट घेवपाचो हायवेर येवपाक. तेन्ना हें हॉल तुमकां मेळटलें. हें जावन आसा तें रॅटझिंगर हॉल. त्या उपरांत हें तुका फुडें जंक्शन मेळटा जो हांगासर नुवेंचो आदलो रोड जॉयन जाता. हांगासर तुका दिसता म्हादेव ग्रेनायट आनी हें तें हॉल. हें जावन आसा रॅटझिंगर हॉल. ओके, तुमकां हॉलाचो बोर्ड दिसता. ओके, आनी तो सायडीक आसा कावंटर आनी ते तियात्राचे पोस्टर ते तुमकां दिसती पडटा. हें जावन आसा तें जंक्शन आनी हो आतां गाडी गेल्या पळय ती ओल्ड रोड गोईंग टू फादर आग्नेल आश्रम.
आणि आता पळय ही गाडी येता पळय ती गाडी गेल्या पळय येयल्या पळय ती सारकी हॉला कडेन असो टर्न घेवपाचो टर्न घेतलो आनी हांव सारको आतां हॉला कडेन पावलो. हांगासर एक दिश्टी पडटा तांचे तियात्राचे पोस्टर. हें जावन आसा तियात्र टिकेटीचो कावंटर. हें तें आमचें हॉल रेडझिंगर. ओके म्हाका अबे खूब पार्किंग आहा. एके लायनीन 3 गाडयो लावंक जाता. ओके सो पार्किंग स्पेस खूब आहा पूण मातशी आमी सारक्यो गाडयो लावंक जाय. सो फुडें पळोवंक गेल्यार पार्किंग स्पेस. ओके ही सारकी पार्किंग जाल्लेली आहा आनी ही आतां फुडें हायवे वयता आनी ह्यो आतां आदलो रोड वयता आनी हायवे जॉयन जाता. सो हें जावन आसा आमचें लोकेशन रेडझिंगर हॉलाचें. ओके सो सगळ्यांनी मनान दवरचें. घुसपावपाक कांय ना गरज. सारकें हॉल सारकें सेंटराक आसा आनी बरे प्लेसीर पडला आनी बरें हॉल. हें एक सेंटर जावंक शकता सालसेटाचो. ओके सो तुमी सगळ्यांनी येवन म्हजो तियात्र खबरो पळोवचो. वो रिलीज जाता 2 तारीख ऑक्टोबर गांधी जयंती हॉलिडे दिसा 3:30 ह्या रेडझिंगर हॉलान. आनी तिकेटी ह्या कावंटराचेर विक्रेक आसात. चड आनी चड देव बरें करूं.